आयज आमी परब करता भाग्यवंत आंद्रू आनी ताचे सांगाती व्हिएतनाम 19व्या शेंकड्यांत तांकां कैदी कशे व्हरून जेजूच्या नांवा खातीर तांकां मार्तीरपण भोगचें पडलें. त्या शेंकड्यांत ते म्हणटात सुमार 3 लाख तरी क्रिस्तांवांक ताणें जिवेशी मारले. 3 लाख क्रिस्तांवांक मार्तीरपण भोगूंक पडलें जेजूच्या नांवा खातीर. तर जायते फावटी बणकणीत बरे मनीस आसतात, निरपराधी मनीस आसतात, कितलेच टक्के कैदी निरपराधी आसता. आनी ह्या पासून मोगाळ भाव भयणीनो, धर्म प्रांताच्या मळार इतलें सगट चलता जाल्यार आयज आमी तुमी हांगा हाजीर आसात ती आमच्यांनी कितें करूंक जाता? बणकणीत आसलेल्या कैद्यां खातीर, आमच्या भाव भयणां खातीर आमच्यांनी कितें करूंक जाता? एक व्हडलो वावर तुमी करूंक जाता तें म्हणल्यार तांचे पासत तुमचें मागणें दर दिसा चुकयनासतना, जावं तुमच्या खासगी मागण्यांत, जावं तुमच्या तेरसाच्या मागण्यांत एक कोण तांचे पासत तुमचे मागणें आनी त्याग. कित्याक प्रिजन मिनिस्टरचो वावर न्हूच फकत तांकां शिक्षण दिवंक, तांकां बरे कोर्स शिकोवंक, तांकां म्युजीक शिकोवंक, तांच्या बायल भुरग्यांचो सांबाळ करूंक, पूण प्रिजन मिनिस्ट्रीचो एक मुखेल वावर तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां आदार करूंक, तांचें जिवीत नवसरूंक, तांकां आदार करूंक. आनी हें जिविताचें बदलप सोंपें न्हय. तुमच्या मागण्या वरवीं, तुमच्या त्यागा वरवीं हें बदलप जावंक शकता. दुसरो वावर जावन आसा बरे भाशेन तांकां लेखूंक, कसलोच तांचेर टॅग घालिनासतना, कसलेंच फॉर्मण मारिनासतना नॉन जजमेंटल एटिट्यूड तांचे सगळें आसूंक गरज. जायते फावटी बणकणीन घोव आसा जाल्यार जायतीं शेजारी त्या गांवची म्हणटात, ही पळय कैद्याची बायल, ही पळय कैद्याची भुरगीं, हे भाशेन तांकां उणेपणान पळोवप वा तांकां खाला पळोवप, तांकां लॉज करप. आनी ह्या पासत मोगाळ भाव भयणीनो, कैद्या सवें आमचें बरें वागणूक, आमचें दयाळ वागणूक हें निबेल गरजेचें. आनी खेरीत भाशेन तो भायर सरून येता तेन्ना बरे भाशेन ताका मानून घेवप. एका कैद्याक कितें जाय? पयले सुवातेर एक्सेप्टन्स, ताका मानून घेवंक, फाटीं कितें घडलां तें कुशीन काडून आतां परतून ताका बरे नदरेन, नवे नदरेन पळोवन ताका मानून घेवप.